म्हाजे मोगाळ भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां कित्याक दिश्टी पडना. तर आमी चोवया तें देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां कित्याक दिश्टी पडना. तर आमी पयलू जाणा जावन घेवपा जाय आमी खूंय चुकलाय ती. तर पयलीं आमी जाणून घेवया हो सगलो ब्रह्मांड जितलो आहा तो सगलो देवा भितर, जेजू क्रिस्ता भितर, देव बापाचे भितर सगळें हें तेजे भितर समोईत जाल्लें आहा. आनी ही सगळी रचना जितली रचना कितें रचलेली सगळी जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशीर रचलेली, तेजे भायर कांयच रचना रचूंक ना. आनी आमी सगळीं जे कोण जेजूक मानता ती आमी सगळीं ते जिवी देवा जेजू क्रिस्ताची रचना, आमी तेजी रचना, तेजी आमी नवी रचना. तुमी 2 कोरिंथ 5 चॅप्टर 5 वर्स 17 to 20 वाचात. पयत पुस्तकाच्या भायर हांव केन्ना सांगना, पयत पुस्तक प्रमाण सांगता. तर वाचून चोयात, जी कोण जेजूक स्वत मानतात ती जेजूची एक नवी रचना. आमी सगळीं जेजूची नवी रचना. कित्याक आमी जेजूक स्वत मानता तो आमचो सोरवणदार, तो आमचो राखणदार, तो आमचो पेकोणदार म्हणून. आनी जेजू भितर सगळें नवें जावन येयलां. जेजू भितर सगळें नवें जावन येयलें. पोन्नें सगळें गेलें. जेन्ना जेजू भितर आमी आहाय, जेजू भितर सगळें नवें जावन येयलें. आनी आमी जेजूचे हे प्रतिनिधी. आतां तुमचे कडेन हांव उलयतां तो जेजूचो प्रतिनिधी जावन तुमकां हांव सांगतां. जेजूक परगट करप, जेजूचें सांगप. तर आमी एक जेजूचे प्रतिनिधी प्रमाण जावन एकमेकाक सांगप. तें पयत पुस्तक परगट करप, पयत पुस्तक वयलें सांगप. हांव खंयचेंच पवित्र पुस्तकाच्या भायर कांय उलयना. न्हय म्हणून त्या पवित्र पुस्तका भितर कितें एड करना. कोणेंच पवित्र पुस्तका भितर एक उतर एड करचें न्हय, न्हय म्हूण तितूंतलें एक उतर काडचें न्हय. जर तर कोणें त्या पवित्र पुस्तकांतलें एक उतर जर काडीत जाल्यार देव तेज्या जिवितांतली ती फोडां काडटलो. आनी तितून जर कोणें इल्ले पासून एड करीत जाल्यार देव तेज्या जिवितांत ती फोडां, ती प्लेग्स तेज्या जिवितांत एड करतलो. तर कोणाकूच पदवी ना, कोणाकूच अधिकार ना ते देवाच्या उतराचे भायर वचपाक. तर जें कितें आहा तें पवित्र पुस्तक प्रमाण तुमकां हांव सांगतां. 2 कोरिंथ 5 चॅप्टर 5 वर्स 17 to 20. तर देवान आमकां संदानाचें मुनियारपण दिलां. संदानाचें मुनियारपण आमकां सगल्यांक, जें कोण आमी जेजूक स्वत मानताय, आमकां सगल्यांक संदानाचें मुनियारपण आमकां दिलेलें आहा. तर आमी जेजूक परगट करपा जाय. तर आमी जाण जावया, बापान आमचो इतलो मोग केलो. चोय तो बाप, तो प्लॅनर, तो डिजायनर, सगलो प्लॅन बापाचो, सगलो प्लॅन डिजायन सगलो बापाचो. बापान आमचो इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो, तेणें आपले एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक आमकांच भेटयलो. तेजो काळजाचो कुडको तो तेणें काडून आमकां दिलें. दोराय, हे काळजाचो हे जेजू क्रिस्ताची तुमी बोली दियात. जें फारीकपण, ती पेनल्टी आमी भरपा आसली, तो फारीकपण जेजून म्हणलें चल हांव भरतां. तें सगलें आमच्या जिविताचें, आमच्या पातकांचें सगलें फारीकपण, तें सगलें फारीकपण म्हाज्या देवान जेजून फारीक केलां. ते जेजूच्या पवित्र आमोलीक रोगतान बापान तो नवो करार बरयलो. आनी तो जेजूच्या पवित्र आमोलीक रोगतान सील केलो. पळय, आनी तो करार लास्ट एंड फायनल, तो करार सील केलो, फायनल केलो. हालेलुया. तेन्नासून जाण जायत, तेन्नासून सोर्गींचे दरवंटे उक्ते केले बापान, जे बंद आसले, जे आमी
देवाचे नदरेंत भायर पडलेलीं पातकां करून तेजे मोगाचे गोडसाणसून तेजे मोगाचे सावडेसून आमी भायर पडलेलीं त्या मोगाच्या सावडेक आमकां सावडे भितर ते मोहिमे भितर आमकां परत हाडचे खातीर सोरेस्पर देवान आपले एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे बली चोडयली. ती आमी जाणून घेवपाचें, तें काळजांसून आमी स्वत मानपाचें आनी आमी ती जायते जाण जाणाय. आनी तें कितें म्हणून जो कोण तेका स्वत मानतलो, जो कोण खरो तेज्या उतरा प्रमाण चलतलो, तेका तें सासणाचें जिवीत फावो जातलें. बरें, तर चोवया आतां तो जेजू कोण? जेजू तो दिश्टीपण्ण आसलेलो जिवी देवाचो मोहिमेचो रूपकार. तो देव, तेजो आकार ना. इनविजिबल गॉड. इनविजिबल गॉड, दिश्टीपण्ण. तो दिश्टीपण्ण आसलो स्वर पोदेदार जिवी देवाचो रूपकार. तो एक रुपणे घेवन येता. त्याच देवाचें रुपणें जेजू. जेजू दिश्टीपण्ण आसलेलो जिवी देवाचो मोहिमेचो परजोड. कोलोशियन चॅप्टर 1 15 to 17 वाचात. कोलोशियन चॅप्टर 1 15 to 17. आनीकूय जॉन चॅप्टरा भितरूय दिला. तर हितून दिश्टीपणाक जिवी मोहिमेचो रूपकार आनी तो दिश्टीपणाचो जिवी देवाचो जिवी हाजीरपण तो जेजू. आनी जेजू ते दिश्टीपण आसलो जिवी देवाचें उतर. कितें म्हाजे भावा, कितें म्हाजी भयणी? जेजू दिश्टीपण आसलेलो जिवी देवाचें तें उतर. आतां जॉन चॅप्टर 1 कितें म्हणटा तें चोवया. आयकुया बरे भाशेन. सगल्यांचें पयलू तें उतर आसलें. सगल्यांचें पयलू. तेन्ना ती प्रथमी वो आख्यो गॅलक्सीज कांयच रचूंक ना, खंयचीच रचना रचूंक ना. तेन्ना सगल्यांचें पयलू उतर आसलें. आनी तें उतर देवाशें आसलें. तें उतरूच देव जावन आसलें. आनी जितली रचना जी रचल्या ती सगळी रचना त्या उतरान रचल्या. जाण जायत, त्या उतराचे भायर कांयच रचूंक ना. सगळें जितलें रचलां तें सगळें त्या उतरा उद्देशीं रचलां आनी त्या उतरान रचलां. तें उतरूच जिवीत जावन आसलें आनी तें जिवीतूच सगळ्या मनशांचो उजवाड जावन आसलो. उडास दोराय. ह्या सगळ्या मनशांचो उजवाड तें जिवीत जावन आसलें आनी तें उतर जिवीत जावन आसलें आनी तें उतरूच उजवाड जावन आसलें. त्या उतरान सगळो संवसार रचलो. तें उतर ह्या संवसारा भितर येयलें पूण त्या संवसारान तें कडकलो ना. चोयात. मागीर तें उतर ह्या संवसारा भितर कूड, मांस आनी रगत मनशाच्या रुपान मनीस जावन तें उतर चल म्हाज्या भुरग्यां फुडें मनीस जावन या. मनीस जावन येयलो आनी आमचे मदीं तेणें घर बांदून आमचे मदीं रावलो. तो मनीस जावन येयलो ना. तो जेजू सायबीण मांयच्या पोटान तो देव. देव आतां हे मनशांक सोदमीकाय दिवपाक मनीस जावन येयलो. देवाक आनी मनशाक आमी सोर करपा जाता? केदींच ना म्हाजे भावा, केदींच ना म्हाजी भयणी. देव आमकां मनशांक सोजमीकाय दिवपाक मनीस जावन येयलो. तो सोर पोद्योदार देव मनीस जावन येयलो. रोगताच्या आनी मांसाच्या रुपान मनशाचें रूप धारण करून हे मनीस जावन ह्या संवसारांत येयलो आमकां सोजमीकाय दिवपाक. म्हाज्या भावानू, म्हाज्या भुरग्यानू, आमकां तेणें भाव केले. आमची भाशा आमी भयणी केली. कित्याक लागून देव आमचे भितर येयलो मनीस जावन? आमकां आपलीं भुरगीं करपाक. आमकां ती सोजमीकाय दिवपाक, ती जाणविकाय दिवपाक. ती जाणविकाय देवान आयज बुडव्यांक पासून दिवंक ना. त्या आयज बुडव्यांचें आमी इस्कॉल, आमी तें स्कूल ते आमकोड शिकताय आयज बुडवे तें खबर ना.
देवान तें सगलें स्वत रिवील आमकां केलां. आमकां तें सगलें दाखयलां. आमी त्या आयज बुडव्यांची स्कूल, आमी वी आर द स्कूल्स फॉर द एंजल्स. ते आमकोड शिकताय. आतां हांव तुमकां सांगता आसतना पासून म्हाजे फुड्यान तो आयज बुडवो रावला, तो आयकता सगलें, तो शिकता आमकोडच्यान. पळय देवान आमकां कितलें दिलां, कितलो आमचो देव मोग कोत्ता. देवान आमकां भुरगीं केलीं. इतलेंच न्हू, स्वर्गींच्या राज्या भितर मुखार आमी न्याय कोत्तले, जजमेंट आमी कोत्तले एंजल्सांचे. डिसिजन आमी घेतले, कित्याक देव सगलें आमच्या हातीन सोंपयतलो. देखून आमकां ती सगली जाणविकाय खबर आसपा जाय. देखून देवान ती सगली जाणविकाय आमकां दिल्या मनशांक. आमकां जाणविकाय देव मनीस जावन येयलो आमकां ती जाणविकाय दिवपाक, आमकां आपलीं भुरगीं करपाक. आनी आमी त्या पातकांचे साखळेंत, त्या सैतानाच्या मुठींत, ते जाडेंत आमी आसले, तेजे झेलीं आमी आसले, थिंगसोन आमकां सुटका दिवपाक तो देव मनीस जावन येयलो. आनी तेणें तें फारीकपण दिवन, आपल्या पवित्र आमोलेक रोगताचें फारीकपण दिवन तेणें आमकां सुटका दिली. इतलेंच न्हू म्हाजे भावा, म्हाजी भयणी, जाण जायत, चोय तेन्नासून तो जेन्ना जेजून आपलें फारीकपण दिलें, तेन्ना ती स्वर्गीचो दरवंट तेन्नासून उक्त जालो. तो पयलो बंद आसलो, तो मागीर उक्त जालो. तो देव जेजू. So that is the difference we must know. आमकां खबर आसपा जाय तो देव कोण तो. ते जिवी देवाक तो जिवो देव जेजू तो जावन आसा वत्मो. हांव हें कित्याक सांगता, कित्याक जिवी देवाक तो देव आमकां लागून येयलो. आमी कितें कोत्ताय, ते जिवी देवाक मनीस केलो. तो मनशाच्या रुपान येयलो, तेका आमी कितें केलो, सारकोच मनीसच कोन्न सोडलो आमचे भाशेन. तो 100% देव, 100% देव. जेन्ना संवसारा येयलो तेन्ना मनीस जावन येयलो, तेन्ना 100% मनीस. कोणे एकल्यान म्हाका प्रश्न केलो, तो जेजू मनीस आसलो? हांवें सांगलें वय 100% मनीस. आनी तुमी देव म्हणटाय? हांवें म्हणलें वय 100% देव. तो 100% मनीस, 100% देव. आनी ह्या संवसारांत तो येयलो, तेणें आपलें काम केलें. जें कितें फारीकपण दिवपाचें आहलें, म्हाजे भावा, म्हाजी भयणी, तेणें तें फारीकपण दिलें. वान्स फॉर ऑल, एकीपारान जालें, फिनिश, नो मोर फारीकपण दिलें. तो रोल तेणें काबार केलो. तो रोल प्ले करपा आसलो, तो रोल प्ले केलो ते मनीसपणा भितर. मनीस जावन येयलो आनी मनशाचो जें फारीकपण दिवपा आसलें तें फारीकपण दिलें. तो गेलो आनी आतां तो देवाच्या रुपान, आतां तो त्या वत्म्याच्या रुपान आहा. तो देव जावन आसा वत्मो. जेजू चोय जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 भितर सांगता, देव जावन आसा वत्मो. तुमी सन्मोनाय, पवित्र पुस्तक सारकें वाचनाय. देखून म्हणलां होसिया चॅप्टर 4:6, देव पत्तो पत्तो ध्यान सांगलां, म्हाजी भुरगीं शेणलीं, म्हाज्या भुरग्यांचें निसवणपण जालें. कित्याक? जाणविकाय ना जावन. तुमकां जाणविकाय ना. तो सैतान कितें कोत्ता, तुमची तोकली, तुमचो मायंड घुंवयता. चोय तो जेहोवा विटनस तेय येयलाय, सगळें सांगत भोंवताय, आमी जेजूक मानताय म्हणटाय ते. पूण तेंचें सांगप कितें, तें सगलें तूं चोयलें जाल्यार सामकें बायबला भाशेन उलयतले. पूण तेंचें स्वत कितें जावन आसा तुमकां खबर आहा? ते जेहोवा विटनस म्हणटा तेंगेले, ते जेजूक देव म्हणनाय. ते मानताय जेजू देवाचो पूत, पूण जेजू देव न्हू. सो एक अशें करून कन्फ्युजन. हेका म्हणटाय सैतानपण. कितें करून लोकांक इरार करप. ते वत्म्याक माननाय. वत्म्याक माननाय, ते उगडास दवराय जेहोवा विटनस. हे सैतानपण, असो सैतान गेम कोत्ता. जिवो देव जेजू तो देवाचो रूपकार, देवाचें रूप न्ही तें, जिवो देव तो. जेन्ना आमी सगलीं स्वर्गीच्या राज्यांत आसतले न्हू, जजमेंट जालें म्हणटरी, तेन्ना तो जिवो देव आमच्या मुखार येतलो, सगल्या मुखार आपलें हाजीरपण दाखयतलो. आजून देवाक कोणें चोयलें ना. आनी ते देवाक चोयतलो जाल्यार तुका जेजूनच दाखोवपा जाय. जेजू शिवाय कोणेंच चोयलें ना.
जेजून ती जी ऑथॉरिटी जेजूक आहा जेजून दाखोवपा जाय तुका तो जिवी देवाक दाखयतलो जाल्यार तूं जिवी देवाक चोयतलो जाल्यार जेजून तुका दाखोवपाक जाय. तर म्हाजे भावा आतां आमी मुखार चोया. सायबीण माय आमची मोगाची माय म्हाजी देवाक आपले कुसव्यांत घेयलो. म्हाज्या देवाचो घुमूत काळतेन आपलें दूद पिवयलें. कितलो पवित्र आसतलो तेजो गर्भ. देव ही सगळी देवाची येवजण. देवान तेक पयलेंच चिंतून काडलेलें आनी हेच्या पोटान हांव जल्म घेतलो. पूण इट डजंट मीन दॅट सायबीण मागीर देव न्हू. देवान तेच्या पोटान जल्म घेयलो. ती भाग्यवंत. केद्दे व्हडलें तेचें नशीब चोय. ते किचून काडलें. केद्दे व्हडलें तेचें नशीब. आं सगलीं वस्त्र्या मदें ती कुरपेन बोल्लोली. पूण एट द सेम टायम आनी एक नदर मारया आमी. जॉन द बाप्तिस्ट सगल्या मनशां मदें जॉन द बाप्तिस्ट हें जेजून आपल्या तोंडान सांगलां. खूंय सांगलां? जॉन चॅप्टर 1:18 जे वस्त्रेच्या पोटांतून जल्म घेवन येयल्ले सगळे मनीस. आतां वस्त्रे पोटान कोणें जल्म घेयला ना. सायबीण मायनूय वस्त्रे पोटान जल्म घेयला. म्हाज्या भावा तुवेंनूय वस्त्रे पोटान जल्म घेयला. हांवेनूय वस्त्रेच्या पोटान जल्म घेयला. हे पृथ्वीचेर जितले मनीस जल्मोन येयलाय न्हू तेंच्यांनी सगल्यांनी वस्त्रेच्या पोटान वस्त्रेच्या कुसब्यान जल्म घेयला. जो कोणें कुसब्या भितर जल्म घेवन येयला त्या सगल्या मदें व्हडल्यांतलो ग्रेटस्ट मनीस जावन आसा जॉन द बाप्तिस्ट. दादल्या मदें आनी बायलां मदें सगल्या मदें मनशां मदें व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस जॉन द बाप्तिस्ट. कित्याक म्हणलें जायत काय हें उतर जेजून हें तुमी नियाळ केलां. हें जर तुमकां कोणें सांगलां नियाळ कोराय. देव कोणाक व्हडलो म्हणटा? जो कोण मनीस हांव हांव व्हडलो हांव तो व्हड्डे फुलोवन धांवताय व्हडलें व्हडलें उलयताय. सुबेर बाय कितली हांव 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 जॉन द बाप्तिस्ट म्हणटा जेजूक सांगता सगल्यांक म्हणटा तो आय एम नॉट वर्दी टू आंटा ही सँडल. तेजी पांयाची ती पांय जर हांवें तेजी ते आंटाय करपाक पासून ते सोडोवपाक पासून हांव लायकीच ना. इतलो हालती मनीस. देवाक कितें जाय जेजून पासून आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुयले. कित्याक धुयले तेंक सांगपाक तुका जर व्हडलो जर जावपा जावो तुवें सगल्यांची सेवा करपा जाय. जो कोण हालती जावन जिवीत जियेतलो तो सर्गेच्या राज्या भितर सगल्यांचो व्हडलो आसतलो. हालती जिवीत जियोंक जाय म्हाजे भावा म्हाजी भयणी. तो व्हडल्यांतलो व्हडलो. चोय सायबीण माय सगलीं वस्त्र्या मदें कितें कुरपेन बोललेली सगळे वस्त्र्या मदें. हे पृथ्वीचे जितले वस्त्रे जालाय सगळे वस्त्र्या मदें ती कुरपेन बोललेली. पूण जॉन द बाप्तिस्ट हे पृथ्वीचे जितले मनीस जल्माक येयलाय जितले मनीस जावं दादलो बायल तेंचे मदें व्हडल्यांतलो व्हडलो मनीस. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां म्हाजें सांगप इम्पॉर्टन्स कितें आहा. तूं कितलो देवाचे क्लोज आहा. तूं कितलो त्या जिवी देवाक लेवता. तूं कितली हालती जावन त्या जिवी देवा फुडें वयता. जेजूक तुवें कितें समजलें रे म्हाजे भावा म्हाजी भयणी. कितें म्हूण चिंतलें तुवें जेजूक. जेजू तो जिवो देव. तेज्या पांया कडेन तुजें काळीज लोवंक जाय. तुवें तेका दीस रातभर लेवंक जाय. तें इम्पॉर्टंट. केन्नाच आमी व्हडली म्हणची न्हू. आतां मुखार चोया आमी कितें म्हणटा तो चोय आमच्या जिवितांत तुमकां खबर आहा आमच्या जिवितांत बरेंपण कशें येता तें. वेरी इम्पॉर्टंट. जेम्स 5:16 जेम्स चॅप्टर 5:16 थिंगाय दिलां आनी जायते कडेन दिलां. हें सोच जावन आसा. आतां तुमी खूंय रेतेराक गेले खूंय गेले म्हणटा तुमकां याज्ञीक कितें कोत्ता पयलीं तुमी भोगसण मागाय म्हणटा.
चोय म्हाजे बाबा म्हाजी भयणी तुमकां सोच सांगता ही सगलो पावर आहा म्हणटा तो सगलो फूल पावर कित्या भितर आहा बोगसण्या भितर रिपेंटन्सा भितर पावर फूल पावर आमी जितलें खरें काळजांतसून रिपेंटन्स कितें ही म्हाजी जिविताची हांव जाणा रिपेंटन्स आमचे क्रिस्तांवपणाचें मेन मूंद फावंडेशन म्हणटा तें रिपेंटन्स जो कोण मनीस रिपेंट जायना त्याचे फुड्यान जेजू ना हांव तो पातकी म्हूण ओळखून घेवपा जाय हांव तो पातकी हांव तो रिपेंट जावपा जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट हें तुमकां सोच सांगता म्हाज्या जिविताचें तेन्नासून म्हाज्या जिवितांत हाजीरपण जिवी देवाचें जिवी देव आमचे बरोबरूच आहा रिपेंटन्स म्हाजे बाबा म्हाजी भयणी म्हाजे दिवळी पातकी तुमी आसपा नाय तुमी सगलीं बरीं मनशां हांव तो व्हडल्यांतलो व्हडलो पातकी पूण म्हाज्या देवान जेजून म्हाका त्या रेबासून हांद्यार मारून हांद्यार मारून हाडलो म्हाका तेणें आपले पवित्र आमोलीक रोगतान तेणें म्हाका धुयलो संवसारांत एकूच साबाव दुसरो साबावच ना जाल्यार जेजूचे पवित्र आमोलीक रोगताचो तो साबाव त्या साबावान तेणें म्हाका धुयलो आनी ते पवित्र आत्म्याचे तेणें उदकान म्हाका लीप केलो आनी तो पवित्र आत्मो म्हाका दिलो म्हाज्या भावाक देव केन्ना पार्शियलिटी करता केदींच ना केदींच पार्शियलिटी ना पातक्यांक लागून येयलो जेजू आजून आशान रावता तुमकां जेजूचें रोगोत आजून दीस रातभर रोडटा आमचे पासत सोमेस्ता पासत तेका नाका एक पासून वत्म शेणलोलो एक पासून वत्म शेणलो तेका नाका देखून दीस मुखार ओडटा आनी मातशें थोडें जातलें येतोलें आनी येतोलें आनी येतोलें हें स्वत जाण जावन घेयात म्हाज्या भाव भयणांनो ते जिवी देवाक ओडकोयात तर कितें सांगता रेवल्युशन चॅप्टर 4 and 5 वाचाय तुमकां सारकें पिक्चर क्लियर जातलें तो आर्गा मोहिमाच्यो वाखाणणी हॉनर ग्लोरी प्रेज वर्शीप हे कोण तो हकदार आमी आर्गा मोहिमा दितात आर्गा मोहिमा म्हाजे भाव म्हाजी भयणी तुका खबर आहा नोईंगली अननोईंगली तुमी कितें कोत्तात तें नोईंगली अननोईंगली खबर आसतना खबर नासतना तुमकां खबर ना तुमीच कितें कोत्ताय ते तुमी मनशांक पासून आर्गा मोहिमा दितात हें तुमकांच खबर ना मनशांक सुद्दां तुमी आर्गा मोहिमा दिता मनशांक हाल्या हांव मिलाग्री करपा लागलो न्हू तुमी म्हाकाय आर्गा मोहिमा दितलीं कित्याक हांवें जायत जाणांची इंटरव्यू घेयल्या हांव जाणा कोण एकलो म्हणटा हे गोंय साहेबाक तुका म्हणून गोंय साहेबाचो तेकाय आर्गा मोहिमा तेका कांय म्हणनाका जेजूक तुवें कितें म्हणल्यार कोंता येता पूण गोंय साहेबाक कांय म्हणनाका एक जालें आनी एकलो म्हणटा हे सांत हातून कांय म्हणनाका शी 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 सांत हातूनचे आड उलोवपा जायना बाबा आड कोण उलयना सांत हातून ना सांत हातून तेजी हांव पुजा कोत्ता सायबीण मांयची हांव पुजा कोत्ता हे जेजू ना जाल्यार कोंता येता सायबीण मांय पयली जाय जेजू ना जाल्यार कोंता येता पूण सायबीण मांय जाय पयली हांव बरे भाशेन सगल्यांक विचारता बाबा कशें कितें काय तेंका कितली जाणविका आहाय ती विचारपाक आयकोनाय आनी आटाबूय येयनाय मनशांची पुजा करप तेंच्यांनी सगल्यांनी त्याच जेजूक आर्गां मोहिमा दिलें जेजूचो पाय कोण सांग म्हाका पया सॉरी सायबीण मांयचो पाय कोण सायबीण मांयचो जेजू कोण सायबीण मांयचो देव कोण सायबीण मांयचो देव जेजू सायबीण मांयक जेजून रोचला हें तुमी जाणाय न्हू जेजू तो सगलो रोचनार तो रोचना आनी रोचणारा मदें डिफरन्स आहा जेजू जाण जाय जेजू तुमी नोईंगली अननोईंगली ते जिवी देवाचे आड वयताय तुमकां खबर ना आं तशें जावपा शिरफण म्हाजे बाबा हिंगाच तुमी शेणटाय हो तुमचो मेन प्रॉब्लम जाता हिंगा जिवी देवाचो मान त्याचो सम्मान तो डिफरंट रेवल्युशन चॅप्टर भितर 4 भितर चोया 4 to 5
24 पुर्वज, 12 ट्रायब्स, 12 आपोस्तोल. 12 ट्रायब्स म्हणल्यार ते जेजू संवसारांत फुरसाळ चडच्या आदीं ते आसले ते सगळे आदींच त्या लोकांचे. आनी 12 आपोस्तोल म्हणल्यार न्यू कोरारा भितरले सगळे. ते 24 पुर्वज आनी ते 4 जाण ती ते हेंची 4 जाण एक शिवाचें तोंड आनी एक घोण भायर उरता ती घोणीचें तोंड आनी एक ऑक्स पाडकाचें तोंड बैलाचें. ते ते मनशां ते रिप्रेझेंट कोत्ताय. तो शिवाचो रिप्रेझेंट कोत्ता दाविदाचो. दाविदाक रिप्रेझेंट कोत्ता शिवा भाशेन. तसलो बिहेवियर तसलो ते भाशेचो मनीस. जेजू कोण? दाविदाच्या गोत्रांसून येयलो तो शिव, तो जुदा, लायन ऑफ जुदा, जेजू तो ते भाशेन. आनी मागीर मनशाचें तोंड आहा एक मनीस रिप्रेझेंट कोत्ता विजडम, जाणविकायेन बोल्लोलो मनीस. आनी ती घोण कितें रिप्रेझेंट कोत्ता म्हणल्यार देवाक प्रेयर करीत रावता दीस रातभर. आयजया 40:31 म्हणटा, जो कोण त्या सरस्पर देवाचेर विस्वास दवरीत जाल्यार काळजांसून देव म्हणटा त्याक तो घोणी भशेन ताका पाकाट फुट्टोली आनी तो घोणी भशेन उडोन वयतलो. ताका घोटाय दितलो आनी तो कितलोय धांवो थकपाना, कितलोय चलो केन्ना कांसार जावपाना. ही देवाचीं उतरां तें ताका रिप्रेझेंट कोत्ता. आनी तो दुसरो आहा तो काल्फ, तो रिप्रेझेंट तो एक ताका आनी एक कडेन इजायकेला भितर रिप्रेझेंट केल्लो आहा. लायक चिरबेम म्हणून समवॉट लायक चिरबेम आनी काल्फ ते भितर तो लायक चिरबेम ह्या भाशेन रुपणें. स्टिफनाक मात्ता त्या टायमार स्टिफनाचें तोंड कशें जाता सामकें प्रज्वळीत एंजल, तें चोवपाक सारकें एंजल दिसता. सो ते भाशेन ते मागीर मुखार कितें म्हणटाय तेजें हें त्याच हितून थंय तुमी वाचलें म्हणटा तुमकां कळटलें. कित्याक म्हाका हो विडियो व्हडलो करपा नाका. हांव सांगपाक सोदतालो पूण तो विडियो मात चड व्हडलो जातलो. टायम वेस्ट करपा नाका. ते म्हणटाय हे आर्गा मोहिमाचो होगदार कोण? कोण तो आर्गा मोहिमाचो होगदार? तो सर्वेस्पर देवाक आर्गा मोहिमा दिवपा जाये जेजूच्या नांवान. म्हाजे भावा, म्हाजे भयणी, तूं कितेंय मागणें कर, कितेंय माग जेजू कडेन. कोणाच्या नांवान मागतलो? जेजू कडेन माग. जेजू कडेन मागता तेन्ना जेजूच्याच नांवान माग. कित्याक तें सोर पदवेदार नांव, त्या नांवाच्या वयर दुसरें खंयचेंच नांव ना. आनी ही सगळी ऑथॉरिटी त्या नांवा हातीन दिलेली आहा. त्या नांवा कडेन आहा ती फूल ऑथॉरिटी. त्या नांवाच्या भायर तुज्यान कांय करपा जायना. आनी त्या नांवाच्या भायर तुजें कितें कोत्ता न्हू तें देवाचें न्हू. तुका कितें जावन रावपाचें तें देवाचें, त्या जेजू क्रिस्ताचे भितर तुवें आसपा जावो. जें कितें मागता तें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग. बापा कडेन लागून तूं कितें मागतलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग. बापा कडेन कितें मागता? बापा, म्हाजे सोरोंडार जिवी देवा, ते सोर पदवीदार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. जेजू तुका कितें मागता तें सगळें तूं म्हाजे सोरवंडार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. कितेंय माग पूण सोरवंडार जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग. व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून सर्टन ट्रूथ सोत तुमी जाण जावपा जाय. इफ यू नो द ट्रूथ वील सेट यू फ्री. आनी तें सोत जावन आसा जेजू. देखून जेजूक जाण जावपा जाय. जेजू कोण? व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तुमी चिंतचे हेजे म्हाजे बाबा सांताचे केलीत ना. ते आमकां एक एग्जाम्पल आमचे सांत सगळे आहाय ते. अब्रामाक चोय कसो आहालो आपले पुताचे गोवटी कातरपाक चोय बोली दिवपाक. दानियेलाक चोय शिवाचें तोंड कसो आयकोना. तो म्हणटा हांव मेल्यार कोंता येता म्हाका. ते म्हणटा ते मुर्ते मुखार तूं हें बाव डावन कर. ना, मेल्यार कोंता येता. शिवाच्या तोंडा फुडें वयता, शिव पासून कांय करना. इतलो तेजो विस्वास चोय. शेद्रक, अभिनेशक आनी अभिदोनाबाद तें नांव चोय अशें कितें आहा. शद्रक कितें आहा. शद्रक मेशक आनी अभिदनोबाद अशें कितें आहा ना. तीग जाण तेंकां गरम गरम बोट्टे भितर घालताय दानियल चॅप्टर भितर. पूण म्हाजे बाबा इल्ल पासून वास तें हांग कुडक्याचो ती कोण बोट्टें घालता न्हू तो लासून उजोवन मोत्ता. पूण तेंकां कांय जायना.
चोय तेंचो विस्वास तेंचो बाबाळ ते सगळे एग्जाम्पल. आं राहब राहाबाक चोय ती प्रोस्टिट्यूट बायल कितलो तेचो बावाड तो इस्रायलाचो देव पावरफूल देव. हे 12 आपोस्तल कशे मेले चोय. भिवंक नाय. पॉल जीव हातीन घेवन भोंवतालो तेका कितें 3 पाट तो मेल्यांतलो 3 पाट काबार मेलोच ते भाशेन देवान ताका हें केलो हालवार केलो. कसले कसले आपोस्तल जावन गेले. म्हाजे भावा कितें आमच्यांनी तेंचे आड उलोवपाक आमी तेंचे पांयाचे पासून लायकीचे नाय. आमी तेंचे आड उलयतले दिसता तुका? सान फ्रांसिसान केलें तें आमच्यांनी करपा जाता? ते व्हडले मनीस. कितली तेंच्यानी मेहनत केल्या, कितली तेंच्यानी देवाचे फुड्यान तेंच्यानी जेजू कितले अर्ग मोहिमा दिला जायत काय? कितले जेजूचे काळजाचे मोगाचे आसतले जायत काय ते सगळे सांतू. आमी तेंची एक एग्जाम्पल घेवपा जाय. दे आर द व्हेरी गूड एग्जाम्पल फॉर अस. पूण ते देव हांव तुमकां तेंच सांगपाक सोदतां. म्हाजें सांगप एकूच. तुमी त्या मनशाक देव करून दवरला. देवा भितर, मनशा भितर आरे बाबा हेंच ना. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 25 म्हणटा. ओपन कर आनी चोय. अरे तूं कोण म्हाजे बरोबर तूं कोणाक उबो कोत्ता? कोण तो म्हाजे लायकीचो आहा? देव म्हणटा. सोर पदवीदार जेहोवा. आय एम हू आय एम. देव म्हणटा. कोणाक तुवें म्हाजे मुखार म्हाजे बरोबर म्हाजे लायकीचो कोण दवरला? म्हाजे लेवलाक तुवें कोणाक दवरला? म्हाजे सायडीक तूं कोणाक उबो कोत्ता? कोण आहा रे तो म्हाजे सायडीक तूं उबो कोत्ता? कोण आहा तो म्हाजे लेवलाचो? तुमी मनशांनी देवाक आनी मनशाक एक करून दवरला. देखून तुज्या जिवितांत तें बरेंपण येयना. आडकोय ते आडकोय कोण हाडना? तुज्या पांयार तूं कुराड मारून घेता म्हाजे भावा. तुयें देवाक आनी मनशाक एक केला. तसो तर आनी आमी दुसरी कितें कोत्ताय? खंयची इमाजी भितर जावं फोटवा भितर खंयचे तूं यादनीकां विचार. सगळे यादनीक सांगतलो तुका. खंयचे इमाजी भितर देव ना. खंयचे फोटवा भितर देव ना. म्हाकाय पयलीं खबर नाहलें. हांवूय तेंच कोत्तालों. देवान आमकां मागीर कोडीत केलें. तेन्ना सत कळलें आमकां. तर जाण जाय देव जावन आसा वतमो. जॉन चॅप्टर 4